join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. आदलो प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयीच्या जन्मदिसा निमतान बीजेपीन देशभरात सुशासन दीस मनयलो. गोंयांतूय भाजपाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपली. आज खूप बरें दिसता की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी पहिले अखंड भारताचे स्वप्न 370वे कलम रद्द केले आणि अखंड भारताचे स्वप्न आज साकार झाले. राम मंदिर वही बनाएंगे हे आम्ही सांगताले, लोक आमकां हिणयताले, राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. राम मंदिर वही बनाया, तारीख वो 22 तारीख है जानेवारी. हे स्वप्न आज साकार झाले. हे आमकां खरोखर कार्यकर्त्यांक मोठो अभिमान आसा. जेन्ना त्यांच्या प्रत्येक भाषणांतल्यान प्रत्येक उल्लेखांतल्यान हाजो उल्लेख आसतालो हे स्वप्न आज साकार जाता. आणि ज्या तरेन आमचे अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्यांनी पंतप्रधान जाल्यानंतर ते काम केले, 13 दिसाचे पंतप्रधान झाले, 13 महिन्याचे झाले आणि पूर्ण टर्म तांच्यांनी पूर्ण केलो. आणि भारतीय जनता पार्टीचे पहिले ह्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून तांच्यांनी बऱ्या तरेन काम केले. आणि गुड गव्हर्नन्स हे कितें आसूं शकता हे तांच्यांनी आपल्या त्या पदाचेर आसतना तांच्यांनी दाखोवन दिले. आणि ह्या देशा भितर टेलिकम्युनिकेशनाचे जाळे असत किंवा रस्त्याचे वेगवेगळे आमी पळयतात हायवे हे जे आसा हे त्यांच्या कारकिर्दीन केल्लें काम आशिल्लें. आणि आज तेच काम फुडें व्हरपाचें आमचे आतांचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करत आसात. म्हजे सारक्या ल्हान मनशाक एक संदी तांचे बरोबर काम करपाची 5 वर्सांची संदी मेळ्ळी, ती जन्मभर आमी केन्नाच विसरूं नये. आणि जवळून तांचे प्रशासन जवळून पळयलें, प्रत्येकाक नांवान वळखून प्रत्येकाचे कामाच्या वेगळ्या पद्दतीन तांकां तरी कितें हे फाटी फुडें जाल्यार योग्य पद्दतीन समजून सांगून तांकां प्रोत्साहन दिवन फुडें व्हरप हे तांचे नेतृत्व जें आशिल्लें ते नेतृत्व खरोखर वेगळ्याच पद्दतीचें आशिल्लें. आणि ह्या तांच्याच ह्या परिश्रमामुळे त्यांच्याच त्यागामुळे आज भारतीय जनता पार्टी म्हणजे खंय तरी शुन्यातून आज एक देशाचो मोठी राजकीय पार्टी म्हणून आज जाल्ली आसा. मजगती राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान मोदी आणि हेर फुडाऱ्यांनी सदैव अटल स्मारकार आर्गां ओंपली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.